देवाची विधी सोरी वेता तुझ्या काय सोदोस म्हाका दितोल्या देवाची विश्वास करून वेता देवाची विश्वास करून वेता तुझो उस्वार मोचे कर तुझो विश्वासी बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. बडी भावनो सगल्यांक तुमकां हे नव्या वर्सांत नव्या वर्साच्या दुसऱ्या दिसा माय मोगाचो येवकार हे मिसा भेटीन वांटून घेवं. हे मिसांत अंजला आब्रेव ही आमच्या भयणी पासून मागता आमी सुर्गीच्या बापान तिका आपल्या शांतींत आपल्या विसवान घेवन तशेंच मागुया आज आपलो वाडदीस समारंभ केल्या पासून NC फेर्नांदीस आपलो 80th बर्थडे समारंभता तिका कुडियत्म्याची भलायकी बापान फाव करून NC पासून मागतना आमचो भाव मॅथ्यू लॉपीस JCTVचो डिरेक्टर आपलो वाडदीस समारंभता आमचे भाव मॅथ्यूक आमी काळजान दान वाचतना ताच्या वाडदिसा सुमयार देवाची कृपा आनी ताच्या वावरांत देवाचो आदार ताका मागुया. तशेंच आपलो वाडदीस समारंभतात फ्रांसिस्क एक्स नोरोना आनी आपल्या लग्नाचो वार्षिक दीस पाळटात फ्रांसिस्क आनी मियोला व मायोला नोरोना तांचेय पासत मागुया. हे मिसान मागूंक लायला रिचर्ड विएगस हे आमचे भावाच्या आत्म्या बसत. तशेंच एक आमचो भाव अंतोल्ला एंटनी डिसुजा सुर्गीच्या बापान हे आमच्या भावाक सासणाचें सूख आनी ताच्या कुटुंबाक देवाची बुजवण हे मिसा भेटेंत आमी मागुया. आनी आमचे मागणे फोडादीक जावंक हे नव्या वर्सांत नवे निर्णय नवी दिशा घेवन आमी फुडें वचूंक हे मिसा भेटेंत देवाचो आदार आमकां मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून लाग मनान चिंतून तोंडान उचार वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बूड अपराध. हे सौभाग्योन सदांच संकवार मारीक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया एक गुळयोगीच रावन आमची इंतसां बापाक उबारुया. सर्वेश्वरा आमचे मोगाळ बापा, तुजो एकलोच पूत तुजो शाश्वत मोहिमेचो भागेली खरेपणी आमचें सैम घेवन आंकवार मरीत जल्मलो म्हूण आमी सोत मानता. हो आमचो भावार्थ थीर कोर बापा आनी ह्या जिणेच्या सगळ्या वायटा विघ्नांतली सुटून शाश्वत सुखांत आमकां वांटो दी म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. पागियोन जोवाच्या पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्यानो फोटकिरो कोण जेजूक जो कोण क्रिस्त म्हणना तो होच क्रिस्ता विरोधी. बापाक तसो पुताकूय तो मानून घेना. जो कोण पुताक ओळखून घेना ताका बापूय मेलो ना. पूण जो कोण पुताक ओळखून घेता ताका बाप मेळटा. तुमी जाल्यार जो संदेश अरंभाक तावन तुमी आयकला तो तुमचे सवें सदां सांबाळात. सुरवातेक तावन आयकल्लो संदेश तुमचे सवें तगलो जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें आसतल्यात. ताणें तुमकां बासायलां तें हें सासणाचें जिवीत. तुमकां फसोवंक भोंवतात तांचे विशीं इतलें तुमकां बरयलां. देवा कडची तुमी घेतल्या ती मागणी तुमचे सवें आसा देखून दुसऱ्या कोणाचेच शिकोवणेची तुमकां गरज ना. पूण ताचे मागणे वरवीं जी तुमकां शिकवण मेळटा ती खरी फोटकिरी न्हय. देखून हे शिकवणे प्रमाणें चलात आनी ताचे सवें रावात. होय प्रितीच्या भुरग्यांनो, जेजू सवें रावात. हे पोरी तो दिश्टी पडटलो त्या ताच्या दर्शनाच्या दिसा व्हड्या विस्वासान आमी ताका घेतल्या आनी तो आमकां लोजेक घालून आपणा तावन पयस करचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. म्हणुया. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळयेकताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनांत दवरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वे गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडोवन गाव आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. सर्वेश्वराचोय, सर्वेश्वराचोय, सर्वेश्वराचोय सोय. सर्वेश्वराचोय, सर्वेश्वराचोय, सर्वेश्वराचोय सोय. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन मागां प्रवाद्यां वरवीं देव आमचे पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. सर्वेश्वराचोय, सर्वेश्वराचोय, सर्वेश्वराचोय
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जुवांची गोवायकी ही तूं कोण गाय म्हूण ताचे लागीं विचारच्याक जेन्ना जुदेवांनी याज्ञिकांक आनी लेवितांक जेरुजाल्याक ताणें पाठयले तेन्ना ताणें सारकें पोरगूट केलें. ताणें ना म्हळें ना. ताणें उक्तेपणी सांगलें हांव क्रिस्त न्हय. आनी ताणें ताका म्हणलें तूं कोण तर? तूं एलिजा? ताणें ताका म्हणलें हांव एलिजा न्हय. तूं प्रवादी बी? आनी ताणें म्हणलें ना. तेन्ना ताणें ताका म्हणलें अशें जाल्यार तूं कोण? आमकां पाठयल्यात तांकां आमी कितें सांगचें? तुजेच विशीं तूं कितें म्हणटाय? जुवावान म्हळें इजाइयास प्रवाद्यान सांगून दवरलां सर्वेस्पराची वाट नीट करात असो ओरण्यान एक ताळो बोब मारता. हो ताळो हांव. तांकां फारिजेवांनी पाठयल्ले. ताणें ताचे लागीं आनीकूय विचारलें तूं क्रिस्त न्हय, एलिजा न्हय आनी प्रवादी न्हय जाल्यार स्नान कशें दिताय? जुवावान प्रतिपाद केलो हांव स्नान दितां तें उदकान दितां. पूण तुमी वळखूं नासलेलो एकलो आसा तो म्हजे फाटल्यान येतलो पूण ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. हें बेतानियेंत जॉर्दानाचे पिलतोडी जुवांव स्नान दितालो थंय घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. भयणी भावांनो, आमच्या जिवितांत आनी भोव करून ह्या दिसांनी आमी जायते कडेन कार्यावळी पळयता, प्रोग्राम पळयता, काजारांक वयता आनी थंय एक मास्टर ऑफ द सॅरिमनी म्हणून आसता. स्टेजीर तो पयलो वयता, आपल्याची ओळख करता आनी त्या उपरांत कसली कार्यावळ आसा ताची माहिती दिता. जायत्यांक पयलेच फावट अशें मायक हातान धरून स्टेजीर चडटा तेन्ना तांकां कडकड येता, भियेतात. ताका इंग्लीश भाशेन स्टेज फियर म्हणटात, म्हणजे माचयेची भिरांत. जायते फावटी तोंडाक उतरां येनात. थोडे फावटी कितें उलयता तें वांकडें पडटा. ताका स्टेज फियर म्हणटात. थोड्यांक ताळो सुकता, भिरांत दिसता, बिकॉज दे आर द सेंटर ऑफ एट्रॅक्शन. सगळो लोक तांकां पळयता. ही स्टेज फियर चड करून पयलीं माचयेर येतात तांकां घडटा. ताचें कारण जावन आसता पयले सुवातेर हे वावरांत नवीं आसतात. दुसरें तांच्या मनांत भिरांत उपजल्ली आसता. हो रोल हांव पयलेच फावट करतां, भिरांत येता. आनीक एक कारण म्हळ्यार तांचेरूच विस्वास ना. म्हज्या लागीं घडटलें घडचें ना, सगल्यांनी म्हाका फोर्स केला, जातलें. सेल्फ कॉन्फिडन्स ना. आनी सेल्फ कॉन्फिडन्स ना जावन आमी भियेता, नर्वस जाता. आनीक एक कारण आसता, ताची तयारी बरी जाली ना. ताका घडये कोणें तेच वेळार धरून घाला, नो प्रेपरेशन. आनी हाका लागून स्टेज फियर आसता. भाग्योन जिवांव बातीस स्नान जातात.
ताची खबर आयज आमी आयकुल्या. भाग्यून जिवांचे शुभ वर्तमानांत जिवां बातिस्ताची खबर आमी आमचे कानार सादल्या. फारिसेव कांय प्रतिनिधी धाडटात ताचे लागीं विचारूंक, तूं कोण? तूं कोण? हू आर यू? आनी भाग्यून जिवां बातिस्त ही इज व्हेरी क्लियर हू ही इज. तो खात्रेन जाणा आसता आनी देखून खात्रेन विथ कॉन्फिडन्स ही रिप्लायज, आय एम नॉट क्रायस्ट. हांव क्रिस्त न्हय, हांव मागलोलो न्हय. आय एम नॉट द एनॉयंटेड वन ऑफ गॉड. आय एम नॉट द मसाया. ही इज व्हेरी क्लियर इन हीज आन्सर्स. तूं कोण ते तरी आसतना विचारतात. तूं एलिजा? ना. तूं प्रवादी? ना. तूं कोण? आनी जिवांबाती सांगता, आय एम जस्ट अ वॉयस क्रायींग इन द विल्डरनेस. हांव एक ताळो. म्हजें काम एक ताळो साद घालपाचें काम. सर्वेस्पराची वाट तयार करात. भावमडीनो, आज मिसांत वांटो घेवन घरा वयता आसतना आज मनीस घुस्पला. हू आर यू? हांव कोण? हे विचाराक जबाब दिवंक आमी घुस्पता. हू आर यू असो कोणें तरी विचार केलो, आमी घडये आमचें नांव सांगतले, आमी कोणाची भुरगीं तें सांगतले, हांव कितें करता तें सांगतले, हांव खंय रावता तें सांगतले. दीज आर सुपरफिशियल आन्सर्स. Who are you? What is your mission on earth? Why have you been sent on earth? हो विचार बाबूडी आमी आमकांच करूंक जाय. हांव कोण? आनी हांव कोण हें विचारूंक आमचेच भितर वचूंक आनी ताचो जबाब सोडूंक जायते फावटी आमचे लागीं जायना. What is my mission on earth? Why God has sent me at this particular juncture, in this particular century? What is my role? Who are you? भावमडीनो, भाग्यून जिवां बातिस्त खात्रेन जाणा आसलो ताचें कार्य, ताचें मिशन आमकां एक एकल्याक देवान बेश्टेच रचून सोडूंक नात. आमकां एक एकल्याक एक मिसांव दिला. वी आर सेंट with a message. We are sent with a dream God has for all of us. आनी करून नव्या वर्साचे पयलेच दिसाक एके भाशेन पवित्र सभा आमच्या दोळ्या मुखार घालता. जिवां बातिस्ताक तूं कोण? आनी जिवां बातिस्त कात्रीन डज नॉट मीन्स वर्ड्स. ही इज क्लियर. हांव एक ताळो. हांव कोण? म्हजें कार्य मिसांव संवसारांत कितें? मरोपर्यंत हें आमचें मिशन आमी चालू दवरूंक जाय. काल नव्या वर्सा संबंदी हांव मिसांत सांगतालो. कोण एक बापूय 80 वर्सांचो मेलो. ताचे पुतान दुवांनी हाडलो आनी ताका सिमितेरीन पुरलो. आनी सिमितेरीन पुरोत मार्बल स्टोन ताचे फोंडार घालो आनी ते फोंडार अशें आसलें, हियर लायज मिस्टर जो. ही डायड when he was 40 and he is buried at 80. हांगा आसा जो आमचो बापूय तो 40 वर्सांचो आसतना मेलो आनी 80 वर्सांचो जातूच ताका पुरलो. You know the difference.
40 वर्सांचो आसतना भुरग्यांनी आपा बापायक पळयलो ताणें सगळें सोडून दिलें. आतां हांव कितें करतलो, जालो जाणटो. आनी ताणें आपलें जिवीत 40 वर्सांचेच आसतना सगळें सोडून दिलें. ताका कसलीच जिविताची उर्बा नासली, तो कांय करिनासलो. बेश्टोच आपल्याची आनीक 40 वर्सां सारलीं आनी ताच्या भुरग्यांनी हें पळयलें, आमचो बापूय इज नॉट द सेम पर्सन. He has lost enthusiasm for life. He has no more vision for life. He is just pulling on with life. And they were true. That's why ताका लागून ताणी त्या मार्बल स्टोनाचेर बरयलें, he died when he was 40 and he was buried at 80. भाव म्हणिनो, आमी जेन्ना आमची आयडेंटिटी नकळो, म्हाका देवान कसलें कार्य पासून धाडलां तें आमी नकळो, आमची गोत हे भाशेन जाता. And that's why नव्या वर्सान let us move with lot of optimism, with lot of positive energy, knowing my mission God has given me on earth. देवान म्हाका दिल्लें कार्य उर्बेन शांती पावून तें मी शांत करपा मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. C3 आमची सगळी गुपीत चिंतना, पान 19, C3 पेज 29. आमची सगळी गुपीत चिंतना, आमची सगळी आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेश्वर आमचे देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वरतीं देणी आमी तुजे कुडचीं घेता आनी तुका पोत्तून दिता. तुवेंनूच आमकां दिल्लें तें तुका भेटोवन तुकाच आमच्या जिविताची भेट करून आमकां कृपा दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्वराक उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय वर्सां आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोरपदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस ताचे वेंगेन परत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोकताय. अशें आमचे विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो अविनाशी मान. एकोडो कितलो अजापांचो सोमेस मनशाक जिवीत देवा गेले. एका मनशा वरवीं फावो जाले. देखून आतां देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
Macie nawi Netatakazuj Usoki Tukazuj बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीं वाचून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच परी जेवण जातूच ताणें कावस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात म्हजे रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेंचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूट परगुटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं सुम्या बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता अशिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे बावमडीची काकलूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन आज मिसा बिटीन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई संगती तिचो पोती भाग्यून जुजे भाग्यून दोमृत आमचो आस्कारी भाग्यून मिगेल भाग्यून जुआं बातिस्त आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीदार बाप्पा सरवंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या ससनांक आमच्या सुरवंडारा जेजून शिकयलेले मागणे म्हणून आतां आमी सगळीं बापाक उलो मारुया म्हणून आमचे बापा सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन मृतांक मळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय
पुढचे पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दीस घाल तुझी कशी परमणी तिका शांती दी तोच तिका एकवटान सांबाळ तुझी येता राजूर चलयता ससनांच्या ससनांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिरे वस्त जेजू जिव्या देवाचो पूत बापाचो मेसियस सोरवुंडार मागलोलो आमचो सोरवुंडार ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती येदाच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ली आमी सगळीं सुभागी कोमयोंच्या वेळार गायन गावुया एकाच उंड्यान D10 पान 50 आनी 2 D10 पेज 52. एकाच उंड्यान आमकां वाटो थोडी कुस्को आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मोसो आमी जाले एकूच मिवो सगळ्यांक आमकां जेजू वांटा आपले रोगो एका जिवान आमकां भरता प्रीती मोगान काळजा सोडटा एका उंड्यान आमकां वाटो थोडी कुस्को आमी जाल्या जेजूची कूड आमी सगळीं जेजू मोसो आमी जाले. प्रार्थूया. प्रियच्या बापा जेजूच्या कुळी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारखें कर म्हूण आमी मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन. बांबडीनो असोय घेता आमी किरीत भशेन देव बरें करूं म्हणून आमच्या भावाक मॅथ्यू लॉपेस जो आज आपलो वाडदीस समरमता फाटली आतां मार्चाचे 22वेर 3 वर्सां जातलीं आमकां सगल्यांक असोयेक मेळटा मिसा बेटीन वांटो घेवन भोव करून आमी पॅन्डेमिकांत घरांत आसलेले तेन्ना आनी आतां भोव करून आमच्या जाणट्या भाव भयणांक आनीक चड करून बाजीर आसलेल्यांक मिसांत वांटो घेवंक जावन जायना तांकां हो एक व्हडलो सोयीक तांकां जेजूचे जेवणाचे शक्ती मेळटा तेचे उतर आयकूंक मेळटा आनी आमचे भाव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स तांकां आयताराच्या आयताराक जेजू दितात आमी असो एक घेवन आख्खे पवित्र सभेच्या ताळगांवच्या देव बरें करूं म्हणटा मॅथ्यूआक आनी ताका देवान बरी भलायकी दिवन ताचो वावर फुडें वचून आमची मागणी आनी आमचे आवंडे आमी भासयता आमचे बरोबर आसात आज आमचो भाव एल्वीस आनी ताची गोरकान SP पयसतान कांदोलींतान आज आमचे बरोबर मिसांत वांटो घेवंक हाजीर जाल्यात तांकां तशें तांच्या कुटुंबाक किरीत देवाचे आशिर्वाद आनी देवान आपल्या आशिर्वादान भरलेले नवे वरोस आमी आवंडयता आयतारा दिसाक बायबल स्टडी कोर्स आसा आयतारा दीस बायबल स्टडी कोर्स 6 ते 8 पर्यंत आमी तांकां चुकलां वो विसरल्यान याद करता 8वेर 6 ते 8 सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात एक एकल्याक आमकां देवान पाठयल्यात आमी कोण ते नियाळून तुमकां जेजूचे नांवीन धाडटा देवाचे वडोवकार शेवटाची कांय आमी गावया जेजूक आमचे मोदें धरून F7 पान 208 F7 पेज 88. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीना दिवून चलया आमी पोतून दारां ताच्या मोगाक उचाकी करून जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेकाक प्रितीना दिवून चलया आमी पोतून दारां ताच्या मोगाक उचाकी करून जेजू चल्लो